सिम्पटम्स जावपाक शकता. सो तुम्ही तुमच्या गायनेकॉलॉजिस्टाक कन्सल्ट करा आणि गायनेकॉलॉजिस्टच्या ओपिनियन प्रमाणे सारखो उपाय करा. ताणे जर सजेस्ट केले ऑपरेशन जाल्यार ऑपरेशन करून घ्या. आणि तसे म्हणजे अपियरंटली ताणें सांगतात म्हणजे 7 to 8 सेंटीमीटर क्वायट अ बिग म्हणजे हय खूपच व्हडलो आसा. म्हणजे चड करून ताजे कारण आसपाचे चान्सीस खूप हाय आसा. पण तुम्ही ऑलवेज स्पेशलिस्टाक कन्सल्ट करूनच एडवायस घ्या. बरोबर. म्हाका दिसता म्हणजे तो फायब्रॉइड काडटो तेंचे ते रिलीफ जावपा जाय. बरेच वेळा आमी नोटीस केला की तो उपाय केलो की युरीन प्रॉब्लेमय सॉल्व जाता. अच्छा डॉक्टर म्हाका सांगू एक फुडलो प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो 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 हा विचार. हॅलो क्वेश्चन म्हाका एक विचारपा आसलो तुमकां. म्हाका तो किडनी स्टोन आसलो पयलीं तेन्ना तो म्हजो काडलेलो लेफ्ट सायडी किडनी. आतां रायट सायडी आसलो म्हणून सांगलेलो तो म्हजो काडलो ना म्हणपाक लागलो सोनोग्राफी केली तेन्ना. पूण म्हज्या पोटान दुखता अशें दुखता आनी म्हाका सोनोग्राफी केली तेन्ना प्रोस्टेट वाडलो म्हणून सांगलेलो. परत हांवें सोनोग्राफी केली तेन्ना ते म्हणटा कांयच ना म्हणपाक लागले. पूण आतां मातशें अशें पोटान दुखता अशें. एज कितली म्हटलें? 42. तुमकां दुखता आनी सोनोग्राफीचेर एक सोनोग्राफीचेर आसा म्हणटा एक सोनोग्राफीचेर ना म्हणटा जाल्यार मागीर तुमी सेकंड ओपिनियन घ्या आनी सीटी स्कॅन करून पळयल्यार बरो. ताजेर क्लियर कळटलें कितें आसा की ना. त्या प्रमाणे उपाय करात. बरोबर. म्हाका सांग डॉक्टर आनी 27 वाडलो अशें सांगलें एमजी. कितें म्हटलें? तुम्ही परत आणि टेस्ट करा आणि एक ओपिनियन घ्या किंवा सीटी स्कॅन करून घ्या. ताजेर क्लियर कट कळटलें. ते कन्फ्युजन जावचें ना त्या प्रमाणे फुडलो उपाय घ्या. ओके ओके. डॉक्टर आमी म्हणटाले की प्रोस्टेटचे न्हय प्रोस्टेटचे आतां म्हणजे एकदा ती वाडपाक लागली काय आतां विथ मेडिकेशन इट कॅन रिमेन अंडर कंट्रोल काय ती म्हणजे वॉट इज युअर तुमची कट ऑफ पॉयंट कितें की बाबा सर्जिकल इंटरव्हेन्शन एनलार्जमेंट आसता तें सगळ्याकच सेम डिग्रीन त्रास दिना. तें ताका सायज कट ऑफ अशें कांय नासता. कांय जाणांक आतां नॉर्मल 20 to 25 ग्रॅम्स वॉल्यूम आसता. कांय जाणांक तो वाडून 40 ग्रॅम जालो जाल्यार मूत बंद जाता. कांय जाणां तो वाडून 80 ग्रॅम जावन कांयच त्रास जायना. त्या इंडिव्हिज्युअल पेशंटाक कितें त्रास जाता त्या प्रमाणे ट्रिटमेंट जाता. जर मायल्ड टू मॉडरेट आमी ताका स्कोर करतात सिम्पटम्स प्रमाणे. हांवें तुमकां सगळे सिम्पटम्स इलॅबोरेट केल्ले त्या प्रमाणे जर मायल्ड टू मॉडरेट आसलो जाल्यार औषधाचेर ट्रिटमेंट खूब बरी जाता. आतां मेडिकल ट्रिटमेंट खूब बरी अवेलेबल आसा. पयलीं सारकें पेशंट्सांक सर्जरी करची इन्सिडन्स आतां खूब कमी जाला. आमी सुद्दां आतां खूब कमी सर्जरी रेकमेंड करतात. ऑलमोस्ट आय वूड से 50% रिड्यूस जाल्यात सर्जरीज बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल ट्रिटमेंट. सो मेडिकल ट्रिटमेंटचेर पण इतलेंच आसता की ती मेडिकल ट्रिटमेंट खूब वर्सां चलता. ती टॅबलेट युजली एकच टॅबलेट आसता आनी ती बरेच वर्सां घेवची पडटा आनी ताजेर कंट्रोलांत उरता प्रॉब्लेम. सो पण सिवियर जर सिम्पटम्स आसा किंवा मॉडरेट मायल्ड सिम्पटम्स जावन पण तुमचे क्वॉलिटी ऑफ लायफ अफेक्ट जाता. आतां एखादो वर्किंग मनशाक जर खूब वेळा प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते ताजें लायफ डिस्टर्ब जाता. सो ताका इंटरवेन्शन एखाद वेळेस बेगीन करचें पडटा. आतां जर जो मनीस रिटायर्ड आसा आनी लिमिटेड लायफ जगता घरा कडेच आसा ताका जर ते सिम्पटम्स चड त्रास दिना जाल्यार मे बी ताका मेडिकल ट्रिटमेंट इज सुटेबल. इट्स अ बिग क्वॉलिटी ऑफ लायफ इश्यू सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आसा. इट इज नॉट जस्ट म्हणजे ग्रोथ कितकी आसा म्हणजे जस्ट तो रिपोर्ट किंवा ते सायज किंवा ते वॉल्यूमचेर ट्रिटमेंट डिसायड जायना. हाव इट अफेक्ट्स दॅट इंडिव्हिज्युअल इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. डॉक्टर म्हाका सांगपाक एक प्रश्न आयल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हांव प्रतिता उलयतां बिचोलच्यान. हा विचार. डॉक्टर म्हाका न्हू ह्या दिसांनी रातचे न्हू म्हणजे एक 15 अर्द वरान म्हाका मुतपाक जाता आनी प्लस दिसाचे हांव 15 मिनटांनी धांवता आनी एकदम फास्ट धांवता. म्हणजे केन्ना एकदां वचून आनी हें करूं अशें दिसता. एज कितें म्हटली? एज 39 म्हजी. 39. तुमकां डिटेल्ड इव्हॅल्युएशन मुतखड्याचो त्रास आसा. म्हणजे 5 वर्सां पयलीं म्हाका एडमीट केल्ले तशेंच पोटान त्रास जाता म्हणून मागीर डॉक्टरान सांगलें 6 mm हें आसा म्हणून म्हणजे खडो आसा म्हणून सांगलेलो. आनी मागीर त्या उपरांत मागीर बरें आसलें आनी त्या उपरांत मागीर 2दा हांव अशेंच त्रास जाता म्हणून डॉक्टरा कडेन वचून मेळ्ळें. त्या उपरांत मागीर म्हाजो बारीकसो एक पडलोलो एकदम. म्हणजे जितली मसूर आसता न्हू मसुरीचो दाणो तेजो म्हाजो खडो पडलोलो मुतांसून आनी त्या उपरांत अजून त्रास जावना. पण मुताचे म्हाका खूब त्रास जाता. पण एक सांगात आता हे 5 वर्सां पयलीं जालें न्ही. सो आतां तुमकां परत टेस्ट करचे पडटले. युरीन ब्लड टेस्ट करची पडटली. सोनोग्राफी करून पळोवचें पडटलें.
डायबिटीज ना इन्फेक्शन ना परत स्टोन जावना हे प्रॉब्लेम रूल आउट करचे पडटले. डायबिटीज ना म्हाका ना पण तुमकां हे सगळे आता परत चेक करपा जाय डिटेलात. अशेच त्रास जाता म्हणून रावन बसनाकात. चेक करून ते रिपोर्ट्साचेर कितें मेळटा त्या प्रमाणे मागीर स्पेशलिस्टा दाखयात. ओके बरें थँक्यू डॉक्टर. डॉक्टर तंजने विचारलं ना की डायबिटीज किंवा रिकरंट इन्फेक्शन सुद्धा ताका लागून ते परत परत जाऊ शकतं. आणि म्हाका सांगा डॉक्टर की हे जे डायबेटीक पेशंट असतात म्हणजे आता युजली पयलींचो एक हें आशिल्लो की फॅमिलीन आसा किंवा फॅमिलीन ना जाल्यार आपल्याक जावचें असो एक समज आसता आनी वी आर यंग अशें खूब जाणां अशें दिसता. बट जर आमी आतां करंट ट्रेंड पळयला इवन यंगर जनरेशन्स आर गेटिंग डायबिटीज हे फॅमिली हिस्ट्री प्रमाणे असतात अशें कांय ना. दोन तरेचे असतात. जुवेनायल डायबिटीज असता, मिडल एज ऑनसेट डायबिटीज असता. ते डायबिटीज जे येता ते कोणाकय जावपाक शकता. बरोबर. ओबेसिटी, फॉल्टी डायट आणि प्रॉपर हेल्थ केअर घेतली ना जाल्यार सुद्धा मदीं डायबिटीज केन्नाय कोणाकय जावं शकता. इन्सिडन्स आतां वाडत चल्ला कारण लायफस्टायल्स खूब स्ट्रेसफूल जाल्यात, डायटरी हॅबिट्स खूब खराब जाल्यात, फास्ट फूड्स, स्वीट्स, फ्रायड आयटम्स हे सगळे खूब आतां वाडला प्लेड अ रोल म्हणटात. हय सो त्या प्रमाणे इन्सिडन्स खूब वाडत चल्ला. डायबिटीज असो आसा डिसीज की तो बॉडीक इंटरनली स्लोली डिस्ट्रॉय करता हळूहळू हळूहळू करून. इमिजिएटली कळना, डायरेक्टली ताचे कांय सिम्पटम्स नासतात पण वन फायन डे सडनली खंयचो तरी एक ऑर्गन इट अफेक्ट्स ऑल ऑर्गन्स, वेसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिव्हर सगळे अफेक्ट जाता. म्हणजे त्या प्रमाणे इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. मातसो डॉक्टर एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हॅलो या हांव फोंडेच्यान राजेश देसाय उलयतां. विचारात प्रश्न. टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. ओके. माझे प्रॉब्लेम आसा की इट इज माय प्रॉब्लेम इज प्री मॅच्युअर एज्युकेशन. अच्छा. या आणि एज कितली? एज 42. अच्छा. या आणि सिन्स व्हेन यू आर हॅव्हिंग दिस प्रॉब्लेम? Actually I am having this problem for last 7 to 8 years and I have taken so many medicine but there is no cure. Any history of diabetes in the family? No. तुम्ही स्वतःचे चेक करून पाहिला? असा माझे काय ना प्रॉब्लेम ना. तुमकां स्पेशलिस्ट युरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्टा दाखोवचे पडटले. ताका नवीन ट्रीटमेंट्स आयिल्ले आसात, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आयिल्ले असतात प्री मॅच्युअर इजॅक्युलेशनाक. टॅबलेट्स आसात आणि थोडे वेगळे उपायय आसात. ते ह्या फोरमचेर ओपनली डिस्कस करपाक डिफिकल्ट आसा. तुमकां एक्चुअली स्पेशलिस्टा दाखोवन ते 1 to 1 सॉल्व करचो पडटलो प्रॉब्लेम. कितें म्हटलें? जीएमसी नेले जाल्यार बांबोळे तुम्ही तुमचे चॉईसचे स्पेशलिस्टा दाखोवन हे करात. खंय गेल्यार जाता पण प्रॉपर स्पेशलिस्टा दाखोवचे पडटा. नाल्यार फोंडा आयडी हॉस्पिटलान आसा तुझा? नाही बेसिकली डॉक्टरान सांगला की तुम्ही कन्सल्ट जो स्पेशलिस्ट आसा तो तुमकां खंयचो अवेलेबल आसा, तुमचो जाचेर विश्वास आसा किंवा जे तुमच्या लागीं तुमकां जो अवेलेबल ताका कन्सल्ट करात आणि ही विल गायड यू. पण तुम्ही यू हॅव टू गो टू द स्पेशलिस्ट. जशें डॉक्टरान सांगलें की युरोलॉजिस्ट किंवा ताचे सारखे जे संबंधित क्षेत्रातले तज्ञ डॉक्टर आसात तांकां मेळप गरजेचें. आणि दुसरें म्हणजे जशें सांगलां की ते 1 to 1 कॉन्टॅक्ट जेन्ना जातले तुम्ही सगळे इव्हॅल्युएट करतले आणि तेन्नाच दे कॅन गिव अ बेटर ऑप्शन. मातसो डॉक्टर आनी एक मातसो विचारता की ओवरऑल आता तुम्ही क्वेश्चन तो मातसो फुडें ट्राय करा. ओवरऑल अशें दिसून आयलां की सिमेंट काउंट जे आसा ताची क्वॉलिटी किंवा क्वॉन्टिटी बोथ आर गोईंग डावन. सो वॉट इज द कॉज स्पेशली आणि दिस इज वन ऑफ द लिडिंग कॉज फॉर द इनफर्टिलिटी. आता हो तांचो प्रश्न मातसो फुडें ट्राय करता. स्पेसिफिक असो कॉज सांगप डिफिकल्ट पण लायफस्टायल चेंजीस, स्ट्रेस लेवल्स, बॅड हॅबिट्स, बॅड वर्किंग आवर्स, बॅड डायट हे सगळे फॅक्टर्स are reason for deterioration in fertility levels. म्हाका सांग डॉक्टर आमकां दिसता एक प्रश्न आयिल्लो आसा. Hello. Yeah. Good evening, doctors, both of you. Yeah, good evening. Good evening. Doctor, my mother has a problem. She's actually diabetic patient, no? Yeah. So she wants to speak to you. One moment, huh, doctor? Yeah. Hello. Yeah. Doctor, म्हाका न्हू 4 ऑपरेशन केले युट्रसाचे आणि पोटाय आणि हेजे म्हणटा आनी तेचो 4 चोगली 4 ऑपरेशन केले आणि म्हाका न्हू आतां कितें जाता डायबिटीज साकर आहा पळय 230 जाले आणि हांव तेजो सारकें एकदम गोडेन पळोवंक लागली. मागीर यासाय गेली हांव यासाय आमगे ते हें न्हू यासाय थिंग गेली आनी दोतोर म्हण लागलो तुगे साकर एकदम चड जाल्या. त्यो 3 चॅक्स म्हणटाय न्हू त्यो गुडयो
2 घ्या मग 2 गेले 2 गेल्या पण डॉक्टर मूत जात तें बंद जायना जायत जाता मातशें थांबता 10 मिनटान मुतूं वयता 10 मिनटान मुतूं वयता खूंय वचोन मेळना म्हाका रस्को मुतूं जाता काय खायना जाल्यार शीत येदें दिता राती हें आतां बिस्कीट खाव क्रीम केकर आनी दुदा च्या पिता आनी देपराव येदेशें शीत दिता आनी भाजी आनी कांय ना चिकन केन्नाय सोमना एक दिसा कोताय कसलेंय मांस खायना डॉक्टर तरी पूण म्हाका अशें करून त्रास जाताय तुमका ताचे टेस्ट करून घेवचे पडटले युरिन टेस्ट युरिन टेस्ट आणि सोनोग्राफी करपा जाय आणि एक्सक्यूज मी सॉरी टू इंटरप्ट यू हेलो या this doctor he told me to check this urine what you call it urine culture test. I'll just tell you the report was it come. It's glucose plus is written, then proteins absent, pus cells 3 to 4, then glucose 3 to 4. ठीक है that is fine. You have to undergo your mother has to undergo a sonography and find out what the cause is. Sometimes diabetes a लागूनच bladder dysfunction जाऊन problem जाता. And doctor last time you check करतो सांगतो का blood test am 31st May check केले तेगे fasting आता 176 आलेले. Yeah, correct. It is very obvious that your mother sugar is not under control. So that sugar has to get controlled properly with a proper specialist. आणि सोनोग्राफी करून पळयात आणि काय प्रॉब्लेम ना आणि शुगर कंट्रोल झाले की ऑटोमॅटिकली जनरली युरिन प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो तुमचो. म्हाका दिसता हांचो जो प्रश्न आसतलो तो बेसिकली ताचे डायबिटीसा भोंवतणीच तो चड आसा आनी अनलेस द डायबिटीस इज कंट्रोल इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट द क्युअर फॉर दीस. म्हणजे डॉक्टर ही कार्यावळ एका थोड्याशा कालांतरान सुरू जाली हॅलो दोतोर आणि आज तुम्ही आमच्या बरोबर पहिलेच डॉक्टर अशा म्हणजे ओपनिंग बॅट्समॅन. आय थिंक दॅट यू हॅव रियली डन अ ग्रेट जॉब. बऱ्याचशा विशयावयली माहिती जे आमचे लोक पळयताले तांच्या पर्यंत पावली आनी म्हाका विश्वास आसा की हे जे 2 वे चॅनल आसा की तुमच्यानी आमकां प्रश्न विचारूं येता आनी तुमकां डायरेक्ट तज्ञा कडल्यान माहिती मेळटा. इट इज अ व्हेरी गुड इनिशिएटीव बाय प्रुडंट मिडिया आनी म्हाका दिसता हाचो तुमी सगळ्यांनी फायदो घेवचो. फक्त कार्यावळ पळोवपाची अशी न्हय तर कार्यावळ वांटेकरी जायात. जे तुमचे प्रश्न आसात ते विचारात. आमचे कडेन वेगवेगळ्या विशयांतले तज्ञ डॉक्टर ह्या मळार येतले ह्या माचयेर येतले आनी तुमच्या प्रश्नांक जाप दितले. दुसरे फावटी फुडल्या आठवड्यान आमचे बरोबर आसतले डॉक्टर दीप भंडारी ऑर्थोपेडिक कन्सल्टंट म्हणजे हाडाचे तज्ञ दोतोर. तेन्ना तुमचे जे हाडांचे विशयी जे प्रश्न आसात ते तुमी तयार दवरयात. ही कार्यावळ मुजरत पळयात मन लावन पळयात. आनी डॉक्टर हांव तुमकां एक विचारता की टू हॅव जशें तुमी खूब फावटी सांगलें की हेल्दी लायफस्टायल किंवा डायट हे स्ट्रेस हे सगळ्यांचे असोसिएशन आसा म्हणून म्हाका दिसता बिफोर वी वायंड अप दीस प्रोग्राम आय वॉन्ट फ्रॉम यू एक टेक होम मेसेज म्हणून आमच्या लोकां खातीर की बाबा आपली ही जी युरोजेनेटल सिस्टम आसा दादल्यांची जावं बायलांची ती कशा रितीन आमी हेल्दी आनी फिट दवरूं शकतले. जनरल प्रिकॉशन्स म्हणजे स्ट्रेस न घेवपाचो, प्रॉपर डायट, रेग्युलर एक्सरसाइज, भरपूर उदक पिवप, डायटरी तुमकां स्टोन्स आनी इतर कारणाचे ऑलरेडी तुमकां डायटरी प्रिकॉशन्स सांगल्यात. खंयचोय फूड आयटम हो एक्सेस अमाउंटात खावं न्हय. त्या सगळे फूड आयटम्स हांवें जे सांगले तातल्यान बरे गोश्टी मेळटात शरिराक. पण तुमी जर ते रोज खावपा लागले, रोज सुंगटां खावपा लागले किंवा रोज रेड मीट बीफ आनी पोर्क खावपा लागले जाल्यार ताजो वायट परिणाम जातलोच शरिराचेर. सो एडिक्वेट फ्लुईड इंटेक, गुड डायट, रेग्युलर एक्सरसाइज आनी जाता तितलो स्ट्रेस हो सगळ्यांच्या आयुश्यांत आसता. तो कसो तुमी मॅनेज करता हो इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. आणि तो मॅनेज करपाक जर तुम्ही प्रयत्न केलो जाल्यार डेफिनेटली वी कॅन लिव्ह अ व्हेरी हेल्दी अँड हॅपी लायफ. डॉक्टरांपासून जितले लांब रावपाक मेळटा तितलेच बरें. बरें आसा डॉक्टर. ह्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती तुम्ही दिली. तुम्हाला सगळ्यांच्या वतीन काळजान संदेव बरें करूं. नमस्कार.